प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी साडेकाळाच्या 24व्या आयतारांत भितर सरल्यात आनी 24वो आयतार आमकां सगल्यांक आयच्या दिसाक विशय दिता। तो म्हणल्यार आमी आमचो क्रोध आनी राग सोडून एकामेका सवें बोगसणें दिवन बोगसण्याचें जिवीत जिवंक। जाल्यार भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक ल्हानसो नियाळ देवाच्या उतराचेर कोत्ताना आनी आमच्या जिविताचेर ल्हानशी नदर मारतना आयच्या दिसाक भाव भयणीनो पयलें वाचप सिराकाच्या पुस्तकांतलें जें आसा तें आमकां सगल्यांक उगडास कोत्ता। तें म्हणल्यार आमी जेन्ना क्रोध आनी राग घेवन जियेतात तेन्ना आमचें जिवीत नश्टें जाता। म्हणटोच आयच्या दिसाक दुसरें वाचप आनीक पावटी आमकां उगडास कोत्ता। जेन्ना आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत जियेतना आमी सगलीं जिवीं आसलेलीं मनशां फकत देवा पासत आमी जियेतात। जाल्यार भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक जें शुभ वर्तमान आसा तें आमकां आनीक पावटी सांगूंक सोदता। तें म्हणल्यार जेन्ना आमकां राग येता तेन्ना आमी दुसऱ्या सवें बोगसणें दिवन आमचें जिवीत जिवंक जाय। जाल्यार भाव भयणीनो, ल्हानशी नदर ही आमच्या तिनूय वाचपाचेर मारतना आनी आमच्या आयच्या विशयाचेर मारतना आमच्या जिविताची चवकशी करूंक सोदतना ल्हानशी घडणी तुमकां कोडीत करूंक सोदता। एक पावटी एक ओस्तोरी याज्ञिका सवें आयली वय आनी म्हणूंक लागली वय, फादर, म्हजे लागीं म्हज्या शेजाऱ्याक जी रावता ते ओस्तोरेक बोगसणें दिवंक जायना। म्हजे लागीं हांवें प्रयत्न केलो पूण म्हजे लागीं जायना। देखूनच भाव भयणीनो, याज्ञिकान सांगलें वय, आमचे क्रिस्ती धर्मांत आमी एकामेकाक बोगसणें दिवंक गरज आसा। पूण ही ओस्तोरी म्हणूंक लागली, फादर, म्हजे सवें तिका बोगसूंक जायना कित्याक तिणी म्हाका खूब वायट केल्लें आसा। जाल्यार याज्ञिकान म्हणलें, जाल्यार तरी तुका इफेनाचो रस्तो धरूंक पडटलो। आनी ओस्तोरी वय भियेली, म्हाका इफेनाक वचूंक नाका फादर अशें म्हणूंक लागली वय। जाल्यार फादरान म्हणलें वय, तुका तर इफेनाक वचूंक नाका जाल्यार तिका तुजें बोगसणें फाव कर। ओय म्हज्या भाव भयणीनो, आमकां कोणाकूच इफेनाक वचूंक नाका। देखूनच आयच्या दिसाक देवाचें उतर आनी आयच्या दिसाक विशय आमकां आनीक पावटी उगडास कोत्ता। तें म्हणल्यार आमचें जिवितांत बरेंपण एकामेका सवें फाकयता जाल्यार आमी पयली वस्त करूंक गरज आसा, ती म्हणल्यार आमच्या भाव भयण्यांक आमी बोगसणें दिवंक। जाल्यार भाव भयणीनो, जेन्ना आमी राग धरून रावतात आमच्या मनांत आनी आमच्या काळजांत तेन्ना भाव भयणीनो आमचें जिवीत नश्टें जावंक पावता। देखूनच पयलीच वस्त आमकां उगडास कोत्ता, तें म्हणल्यार आमचें जिवीत आमी सदांच रागा भरीत केल्लें आसा जाल्यार क्रोध धरून आसा जाल्यार आमी दुसऱ्याक बोगसणें दिवंक। जाल्यार मागुया पयले सुवातेर आमी आमच्या भाव भयण्यां सवें हेंच बोगसणें आयच्या दिसाक दिवंक। दुसरी वस्त ती म्हणल्यार आमकां दुसऱ्या वाचपाक उगडास केल्ली आसा। जेन्ना आमी जियेतात तेन्ना फकत भाव भयणीनो आमी देवा पासत जिवंक। आमकां हें जिवीत दिल्लें आसा, आपण हें दिल्लें आसा आनी क्रिस्ती जिविताची यात्रा करतना आमचें जिवीत भाव भयणी सदांच आमी देवा पासत जिवंक आमकां उगडास करूंक जाय। देखूनच आमी घडे जिवी आसतना देवा पासत जियेना जाल्यार आमचें जिवीत फळादीक जावंक पावना। देखूनच आमचें जिवीत अवताबरीत करूंक आमी वावुरया आनी आमच्या देवा पासत आमी जिवुया। आनी आयच्या दिसाक निमाणी वस्त भाव भयणीनो, आमी घडे एकामेका सवें भासाभास कोत्ताना एकामेका सवें वागताना जायते पावटी घडे दुसऱ्याचो आमकां राग येता, वायट आमकां दिसता खरें, पूण आयच्या दिसाक शुभ वर्तमानान उगडास केल्लो आसा। कितलेच पावटी आमकां दुसऱ्यान दुखोवंक, कितलेच पावटी आमकां वायट करूंक, पूण भाव भयणीनो आमच्या बोगसण्याक शिममेर आसना। जितले पावटी आमचो दुस्मान आमची भाव भयणी आमकां वायट कोत्तात तितलेच पावटी आमी तांकां बोगसणें दिवंक आमकां कायदो लागू जाता। जाल्यार मागुया, जें आमकां दुसऱ्यांनी वायट केलेलें आसा ताजो राग आमी धरून न्हय, तांचें वायट आमी करूंक न्हय, पूण तांचे सवें आमचें बरेंपण दाखोवंक आयच्या दिसाक शुभ वर्तमान आमकां उगडास कोत्ता।
जाल्यार ह्यो 3 वस्तू आयच्या दिसाक आमकां दर एकल्याक फाव करून मागुया आनी कुरपा आनी बोगसोड्यांचे जिबेच्यो आमकां आदारान बॉल ह्या आयताराक फाव कर म्हूण देवा लागीं मागुया.